औरंगाबादची मागणी जाता आणि तुम्ही म्हटलं की तो सारको दिल्या करपाक आनी येवंक ना सो कितें प्रोसेस आहा खंय पर्यंत पावला रोरो फेरेचे फॅब्रिकेशन वर्क चालू आसा आनी आमकां वी आर कॉन्फिडंट दॅट इट वील कम इन डिसेंबर अदरवायज इन द फर्स्ट वीक ऑफ जानेवारी. कितल्यो 2 फेरी फॅब्रिकेशन चालू आहा चोडणूच आसलो सद्या आमी ते चोडणाच्याच रुटाचेर घालपाक जो बिझनेस रूट आहा त्या रुटार घालपाचे आमी प्रयत्न केल्ले आसा. सोडून रायबंदर तो पुलाचे आमी सोडण रायबंदर पूल न्हू तो सोडण साल्वादोर द मून ब्रीज सोडणा पासून सुरू जातलो तो साल्वादोर वयतलो हांगा रायबंदर येवचो ना तेजे अपडेट म्हणजे आतां ऑलमोस्ट जे लँड प्रोक्रुटमेंट एक्टा प्रमाणे जे आमकां जमीन घेवपाची आसली ती सेल्डेड ऑलमोस्ट कंप्लीट जाली. आतां थोडेशे गोश्टी आमकां कंपल्सरी एक्विजिशन करचें पडटा म्हणजे कोण थोडे लँड ओनर ट्रेसेबल ना ताका लागून आमी कंपल्सरी एक्विजिशन करतले ताका इट वील टेक अनदर 1 or 2 months तेज्या उपरांत टेंडर फ्लो जाता. सो तुमची हॉर्टिकल्चरची प्रॉपर्टी आसली पळय ती सांताक्रूज मेरची थंय तुमी कितें वेगवेगळे प्रयोग करपाचे ते कितें केला तुमी चालू आतां आमी फार्म चालू आहा आमचे थंयसर आमचे वेगवेगळे भाशेची भाजी आमी थंयसर उत्पादन करता भेंडे मके किंवा बनाना सगळे गोश्टी आमी थंय आतां फार्म म्हणजे डेवलप करून ते उत्पादन सगळें चालू आहा. आनी भाजयेचे रेट जे गोंयांत खूब वाडला तेजेर कितें कंट्रोल आतां भायर जे सर्कमस्टन्सीस जे जाल्ले आहा न्हू नॅचरल कॅलॅमिटीज जाल्ले आहा न्हू ताका लागून थोडीशी रेट वाडलेली आहा इट वील बी कंट्रोल जातले. सर हिंटरलँड प्रमोट करपाक खुबश्यो गोश्टी जाता मयम लेक सुद्दां हिंटरलँडा खातीर खुबश्यो गोश्टी येस आमचे गव्हर्मेंट हिंटरलँड टुरिजम प्रमोट करपाक लागून स्पेशली मये हो एक स्पॉट घेतला वयतलो. मये कॉन्स्टिट्युएन्सी एक आयडल कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा अशें म्हणून धरून सरकारान आमकां एक मान्यता दिल्ली आसा. 10 कोटी सेंट्रलाचो फंड आहा न्हू तो पयल्यान पयली मये मतदारसंघाक हे करपाक यूज करपाक लागून आमच्या ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टरान सुद्दां हाका परमिशन दिल्लें आसा. त्या दृश्टीकोनानसून मये तलाव जो आसा आनी सभोवताली जी एरिया आसा ती डेवलप करपाक लागून हो एक कॉरिडॉर बरो जावचो म्हणजे मयम लेक मागीर सप्तकोटेश्वर टेंपल सलीम अली बर्ड सँच्युरी सगळे एकेका कॉरिडॉरान घेवप अशें ह्या प्लॅनिंग आसा. मयम लेक न्ही सर प्रोजेक्ट बरीच वर्सां जाली अजून पुराय जायना कित्याक खातीर इतलो वेळ पुराय जायना म्हणजे म्हणजे ते कामां चलता बरीच वर्सां हय, काम कंप्लीट जाल्लें आसा. आतां ते मयम लेक हो एकदम जुनो टुरिजम स्पॉट आसा. थंयसर जे आसलेले कॉटेजीस बी आहा न्हू त्यो 30-35 वर्सां पयलींच्यो आसा. ते आतां रिवॅम्प जर करतले आमकां कंप्लीट नवें करपाचें अशें आमचे JTDCचे चेअरमॅनांचे सुद्दां विचार आसा पण ते अजून अंमलान येवंक ना इम्प्लिमेंटेशन जावंक ना. हे करपाचे आमचे सरकाराचे विचार आसा. बांदल्या न्ही तुमी बांदून जाल्या न्ही ओल्ड कॉटेजीस आसात आमचे 10-12-13 ओल्ड कॉटेजीस आसा परत डॉर्मेटरी आसा आमचे बरे रेस्टॉरंटाकूय जागा आसा पार्किंग आहा सगळें आसा पण ते आतां खंय तरी रिवॅम्प करपाक जाय. लोक येनात ह्या रिजन सोडून करपाक म्हणजे मदीं आतां टुरिजम आमी गेल्या वर्सान ट्युरिस्ट बशीस चालू करपाक लागून प्रयत्न केल्ले. आतां JTDCन तितलो भार घेवन हे जर ट्युरिस्ट बशीस आहा न्हू म्हापसासून किंवा पणजे रेजिडेन्सीसून सोडटाले आनी नॉर्थ गोवा टूर करताले सबंद म्हणजे सुरू केल्ल्या उपरांत तेका त्यो बशी मये मतदारसंघांतल्या हे 4य भाग घेताले म्हणजे विठ्ठल मंदीर आसतालें भितर मागीर पांडवास केव सेट लामगांव आसताले तेच्या नंतर मयम लेक येताले सप्तकोटेश्वर येताले आनी सलीम अली बर्ड सँच्युरी पण त्यो बशीज आतां सद्या कितें जालां JTDC कितें रिप्लाय आमकां दिता की आमचे कडेन ट्युरिस्ट अशें विलिंगनेस दाखयना दे वील ट्रॅवल बाय देर बसीस ट्युरिस्ट आर गोईंग वीथ देर ओन वेहिकल्स अशें सांगता आनी हे आमकां थंयसर वोगी रावचें पडटा. पूण आतां जे इनलँड ट्युरिस्ट आसता न्हू ते डायरेक्ट आपल्या पर्सनल वेहिकलांनी येता. पण प्रयत्न आमचो म्हाका दिसता अजुनूय म्हाका अशें दिसता की JTDCन जर प्रयत्न चालू दवरलो म्हणजे आमच्यो ज्यो बशीस आसताल्यो त्यो पणजेसून किंवा म्हापसा रेजिडेन्सीसून सोडल्यो जाल्यार इल्ले इल्ले ट्युरिस्ट आमकां मेळपाक सुरवात जातली आनी त्या स्पॉटांचेर डायरेक्ट हे लोकांक मेळोंक शकता. JTDC कडेन बसी आहा तितल्यो बसी चलता JTDC हायर करता न्हू बसी तें कडेन ओन ना ना ओन डिपार्टमेंटाच्यो बसी ना ते हायर करताले.
हायर करून तेंच्यांनी सांगूंक जाय ना तें तेंच्यांनी ठरयलें न्हू जाल्यार ते कितें म्हणटा आतां सद्या म्हणटा पेशंट जाय म्हणजे पॅसेंजर जायना पॅसेंजर जायना म्हणून जर बशीन आमी अरेंजूच करिना जाल्यार ते जावचें ना स्टॉप जातले खंय तरी टूर पॅकेजीस तश्यो टूर आसा? पॅकेजीस आसा अजुनूय आसा ती सिस्टम आहा अजुनूय पण ते जीटीसी इम्प्लॉय करपाक प्रमोट जाय करपाक जाय. प्रमोट करपाक जाय ते केलें जाल्यार ट्युरिस्ट थंय वाडोवंक शकता थँक्यू थँक्यू